मतदारसंघातले दवर्ली गांवांत हे जेन्ना मडगांव रेल्वे स्टेशन जेन्ना सुरू जालें पयलेच हे क्रॉसिंग आमचे दवरली येता आनी हो आमचो एक शॉर्ट रोड आहा जर आमी केप्यां सांग्या रावंडपणार वतले जाल्यार आनी त्या खातीर हो लोक खुबशे लोक हो रोड यूज करतात तेन्ना आमी माननीय आमचे खासदार सदानंद भाई हांकां आमी तो डिफिकल्टी सांगली आनी तेणी तो राज्यसभेन प्रश्न उपस्थित करून आयज हांगासर पळोवपा आयल्या मुद्दम आतां हांगा कशें आहा की हांगा थोडोसो जो लँड आहा तो एक्वायर करपा जाय तो ऑनरेबल CM डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचे कडेन आमी खासदार आनी आमी मिटींग घेवन हो प्रश्न सोडोवपा खातीर प्रयत्न करतले आनी म्हाका खूब गॅरंटी आहा की आमचे डबल इंजीन सरकार डेव्हलपमेंट करपाक आमकां केन्ना ना म्हणपाना आनी आमी जितले कितें खर्च आहा तो आमचे खासदार आमकां अवेलेबल करून दितले अशी म्हाका गॅरंटी आहा आनी आमी थोड्याच दिसांनी मुख्यमंत्र्या कडेन मिटींग घेवन आनी जाय जाल्यार मुख्यमंत्र्याकूय ह्या सायडीचेर हाडून आमी हे प्रॉब्लम सॉल्व करपाचो प्रयत्न करता कारण ह्या दवर्लीच्या लोकांक खुबशे वर्सांची मागणी आसा कारण हांगासर जर गेट पडटकूच खुबश्यो गाडयो ब्लॉक जाता स्कुलां वचपाची भुरगीं आसतात तांकां शॉर्ट रोड हो जो स्कुलांक वयतलो जाल्यार आनी त्या खातीर हें जाता तितले बेगीन हो ब्रीज फ्लायओवर जावपाची खूब गरज आसा ती आमची जातली अशी आमकां अपेक्षा आहा दवर्ली पंचायतीन कारण जे एक प्रपोजल आमचे हांगल्ले माननीय आमदार उल्हास बाब आनी सरपंच साईश आनी हांगल्ल्या सगळ्यांचें म्हणणें आशिल्लें की हांगा एक फ्लायओवर करपाक जाय आनी त्यामुळे तांच्यांनी तो एक मुद्दो दिलो म्हाका आनी हांवें तो राज्यसभेनूय उलयलो पण प्रत्यक्ष येवन पळोवपाक जाय आशिल्लें कारण हांवें खंय पळोवं नाशिल्ली ही जागा एक्झॅक्ट खंय जाय कितें जाय पण हांगा येतकच लक्षांत आयलें हांगा आमचे बरोबर कोंकण रेल्वेचे इंजिनियरूय आयल्यात आनी हांगा येतकच लक्षांत आयलें कारण ते दोनूय बाजून जे आसा तेका लँड एक्विजिशन प्रोसेस आनी बाकीचो कारण व्हडलो प्रोजेक्ट कारण हांगा पयलीं लायनी आसात ते डबल आसात कोंकण रेल्वेचे आसात प्लस सावथ वेस्टर्न रेल्वेचे आसा आनी ताका लागून प्लस दोनूय बाजून एक्विजिशन करपाक आनी बाकीचो व्हडलो प्रोसेस आसा आनी त्यामुळे तो जर करतलो आसत जाल्यार आमचे सरकार गोंयचे सरकार आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्योय तातूंतल्यान भरपूर गरज आसा तेंच्यांनी इनिशिएटीव घेवपाची आनी म्हणून जशें आतां आमदारान सांगलें की हांवूय तेंचे कडेन मागीर वचून आमदारा बरोबर वचून उलयतां कारण हांगा कोंकण रेल्वेची जी लँड आसा एक्वायर केल्ली ती सोडल्या नंतर बाकीचे कारण फ्लायर म्हणटकच ताका भरपूर जागेची गरज आसा प्रपोजल व्हडलें आसा तें आनी त्यामुळे ते जर फुडें व्हरतलो आसत जाल्यार थोडीशी लोकल गव्हर्मेंट त्याची अत्यंत म्हत्वाची भुमिका आसा आनी म्हणून आमी मुख्यमंत्र्या कडेनूय उलयता आनी जमले आसत जाल्यार मुख्यमंत्र्याकूय हांगा हाडून दाखयता कारण जशें आतां कोंकण रेल्वेचे अधिकारी हांगा आसात ताचें म्हणणें की 82 वेळाचेर हांगा गेट पडटा आनी तशें पळयलें जाल्यार दोनूय सायडीन वचपाक हांगाले जो शॉर्टेज रूट आनी कोंकण रेल्वेचें म्हणणें आसा की सेफ्टीचो विचार जर केलो आसत जाल्यार सुद्दां तो फ्लायओवर जालो जाल्यार तो युजफूल असो जातलो आनी म्हणून सेफ्टी ही तातूंत आसात प्लस लोकांचो टायम सेव जातलो आनी इमिजिएटली आफ्टर रेल्वे स्टेशन जे मेजर रेल्वे स्टेशन ऑफ गोवा मडगांवचें तें जातकूच ही गेट पडटा हांगासर आनी त्यामुळे तो प्रोसेस कारण हांवें उलयलो राज्यसभेन पण प्रत्यक्ष येवन पळयल्या शिवाय एक्चुअल स्थिती कळची ना म्हाकाय खबर नाशिल्ली की इतलें व्हडलें हें आसा तें कारण जागाय खूब लांब लागता ताका तितलो शॉर्टेज जावचें ना कारण 4 लायनी घातलेल्यो आसात आनी बोथ सायडीन आनी ताका आतां कशें आतां पूर्ण रेल्वे लायन जी आसा ती इलेक्ट्रिकल जाल्ली आसा त्यामुळे एडिशनल ताका हायट जी आसा ती उंच वयतली त्यामुळे तो एक खर्चीक एक भाग जालो आनी सेकंड थिंग लोकल गव्हर्मेंट हेज टू एक्वायर द लँड कारण ते कोंकण रेल्वे लँड ते करपाक एक्वायर करचे ना तेंचे आसा ती यूज करपाक दितले पण बाकीची लँड जाय आनी बाकीचो कारण सरकाराचे कडच्यान हें प्रपोजल मूव जावं जाय आनी म्हणून आमी हांवें आमदारा बरोबर मुख्यमंत्र्या बरोबर बसून तांकां आमी सांगतात की एक्झॅक्ट प्रॉब्लम कितें आहा तो आनी ज्या वेळाचेर मुख्यमंत्री आमचे ह्या सायडीक येतले तेन्ना हांव आमदाराकूय सांगता की तांकां मुद्दम ह्या स्पॉटार हाडून दाखय कारण तेंच्यांनी पर्सनली पळयलें जाल्यार ते इमिजिएटली एखादी गरज लोकांक जाय अशी आसत जाल्यार इमिजिएटली ते डिसिजनूय घेतात की करपाक जाय म्हणून एकदां ठरयलें जाल्यार ते फाटल्यान लागून ते करूनय घेतात म्हणटात मुख्यमंत्र्यान जर आमी उलयताच एज अ मेंबर ऑफ पार्लिमेंट मुख्यमंत्री जेन्ना मंत्र्या कडेन जर एडिशनली उलयलें जाल्यार ताचो फायदो जातलो आनी म्हाका दिसता जो प्रोसेस इतलो इजी ना आनी बेगीन जाता पण पूर्णपणे प्रोसेस करपाक लागणारी यंत्रणा जी आसा तें काम जें आसा तें फाटल्यान लागून करून घेवपाची जबाबदारी आमदाराक हांव तांकां सांगता की तांच्यांनी फॉलोअप करून मुख्यमंत्र्याक बरोबर बसचें केंद्रा कडच्यान जी काय मदत जाय ती पूर्णपणे एज अ मेंबर ऑफ पार्लिमेंट हांव डेफिनेटली करतलो पण एखादी गोश्ट त्या पार्लिमेंटान उलयतकच एक्झॅक्ट कितें सिच्युएशन हें म्हाका मुद्दम पळोवपाक जाय आशिल्लें म्हणून आज हांव हांगा आयलां तें केलें ना आनीक लोकांनी शेता लागून अशें ऑब्जेक्शन केल्लें ताका लागून तो उरिल्लो ना जाल्यार तेन्ना जावन पडटिलो लोकांचे शेत पिडार करपाक नाका म्हणून तो सायडीन बरे भशेन अलायनमेंट करून लोकांक करचो आनी दवरच्या लोकांक त्रास नाका म्हणून
फ्लायओव्हर जायोत आमकां पूण लोकांक जाय तसो लोकांची शेत पिडार करून लोकांक सांबाळून करचो जाल्यार दुसरे स्टेटान जायते फ्लायओव्हर आसता पूण ते ल्हान ल्हान सुद्दां आसता म्हूण ते बरे भशेन अलायनमेंट करून केल्ले आसता. आमच्या गोंयांत तर बारीक करून जागो आसा थोडे मुंबय वो सिटीन बेंगलोर वो सिटीन तितून गेले जाल्यार पळोवपाक गेल्यार धाकटो लुगार सुद्दां ना तितूंतल्यान ते फ्लायओव्हर जावं कशें करपा ते बरी टॅक्निकल करून टॅक्नीक काडून काडटा. तशेंच आमचे गोवा गव्हर्मेंट तशेंच सेंट्रल गव्हर्मेंटान आमचे सदानंद भाईन तेनावडेन आनी पार्लमेंटान हो इश्यू मांडिल्लो आनी तो आयज खुद विजीट करून गेला. तेका आमचे जायते BJPचे कार्यकर्त्यान सांगिल्लें पूण ओरली सांगिल्लें तांकां हांगाचो फॅक्ट ते नको आशिल्ले पूण आयज तो येवन हांगा फॅक्ट कितें कळ्ळां तो कळ्ळा आनी फायल कितें आसा ती कळ्ळ्या आनी आमकांय खबर आहा ती फायल. जेन्ना हांव सरपंच आशिल्लो आमची आतां 18 वर्सां जालीं आमी पंचायतीन आसा आनी आमचे सगळो मुद्दो आमकां खबर आसा आनी तशें आतांच हांवें आमचे एक्स मिनिस्टर आवर्तन फुर्तादो फिशरीज मिनिस्टर हाका आतां फोन मारून विचारले अशें आहा बाबा तो म्हणपा लागलो फायल सगळी आहा आमचे पंचायतीन आहा. एक बाबन गटके म्हणून आमचो रेल्वेचो ऑफिसर ताजे कडेन आशिल्ली गोवा मनोहर पारेकर बाईच्या ऑफिसान आशिल्ली आनी आमचे पंचायतीन आशिल्ले. आमचे पंचायती म्हणटा रेजोल्युशन आनी कितें एक्वायर जाल्लें तेच आसा पूण फूल फायल मिनिस्टरा कडेन आशिल्ली तशेंच कोंकण रेल्वे कडेन आशिल्ली तशेंच CM कडेन आशिल्ली. ही फायल बरे भशेन स्टडी करची आनी लोकांक जे आमचे दवलेच्या लोकांक शेत आतां पळय शेतां ना लोकांक शेत भरून रोवन पोट भरपाक पडटा ती शेत सांबाळून और रोड करचो. हाँ, अभी जो मीटिंग हो गई उसमें बताया गया कि LC 47 के अगेंस्ट एक फ्लाईओवर प्रपोज्ड है. फ्लाईओवर प्रपोज जो है उसके लिए जो हमें लैंड एक्वायर करना तो वो स्टेट गवर्नमेंट विल एक्वायर द लैंड एंड कोंकण रेलवे विल फुल्ली कोऑपरेट इन गेटिंग NOC फ्रॉम रेलवे साइड.